तर आमी तितलेंच न्हय एकामेका बरोबर जियेतना कशे भशेन जियेता ताका हाचेर जावं. तो म्हजे भितर आसा आनी तो तांचेय भितर आसा. आमी सगळीं जाणां ताचे सगळें जियेता भोंवता आनी आसा. ताका लागून ताणें आमकां ही सगळीं उतरां सांगलेलीं आसा. मागीर आमी मागता पळय तें आमचें जावचें ना. ते गरजेक लागून जें मागता तें आमकां मेळटलेंच. तर आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सादतना आमी पळयता कशे भाशेन देवान दुसऱ्यांकूय उपजयलें. आतां पावल म्हणल्यार तूं जुदेव आसलेलो, तो फारिसेव आसलेलो, तो शिकलेलो मनीस आसलेलो, तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, पूण जेजून ताका आपयलो. आतां हेर पळय आसात तांकांय तो आपयता, विदेशी. आनी आयज आमी पळयता कशे भाशेन आपोलोक ताणें आपयलो. आनी आपोलो फकत जॉन बावतिस्माचो बावतिस्म घेवन पवित्र पुस्तक तो सारको जाणो आसलेलो. सुटावे करून सगळ्या जाणांक शिकयतालो, सगळ्या जाणांक बरें लागतालें, कित्याक देवान ही ताका कला आनी कृपा दिलेली आसली. पूण आक्विला आनी प्रिस्किला ताका आनिकूय शिकयतात आनी पवित्र स्नान घेवन आनी पवित्र सवे पवित्र आत्म्या सवे आपलें जिवीत सादता आनी आनिकूय बरें काम करता. तर हे भाशेन आमच्याय पंगडा मदें आमी क्रिस्तांवच म्हणून न्हय, दुसरेय जेजू तयार करता, सगळ्या संवसाराक तो आपणाशी ओडून घेता. तर ह्या वेळार आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. पळयात आमी प्रत्येक जाण ताका साक्षीदार जावच्याक तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान आसा. आनी आमी ताचे सगळीं आमची चिंतना भावना चाल दवरया. कसलीय जावं ती बरी वायट पोजडी कितें जावं, सगळें ताचें सगळें दवरलें की ना, ताचें सगळें आमकां ह्या आमच्या जिवितांतली सुटका मेळटा. भितरल्यान आमी स्वतंत्र जाता आनी जेजू सगळें आमचें जिवीत अदीक खोलायेन जिवंक लागता. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक ह्या थोडक्यानूच तुवें आमकां दाखयलां कशे भशेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान सारूंक जाय पळय तें. आख्खो दीसभर प्रत्येक वराक आमी तुजे सरशी रावंक आमकां मदत कर, कृपा दी आनी घोटाय दी. आमेन.